Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2013चे तेहलका रेप केसीत ट्रायल कोर्टान 527 पानांचो निवाडो दितना तरुण तेजपालाक निर्दोष सोडलो. तेजपालाक सोडटाना कोर्टान तपासात जाल्ले घाळपणूय नमूद केला. ट्रायल कोर्टान निवाड्यांत नोंद केल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली अश्यो: बलात्कारा सारकेल्या प्रकरणांक लागून पीडितेक मानसीक शारिरीक त्रास जाता हें न्हयकारूं नज. मात त्या वेळार चुकीच्या आरोपांक लागून जाचेर आरोप जातात ताकाय मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता हेंवूय लक्षांत दवरूंक जाय. कागाळ करपी ट्रॉमाटायज आसा म्हूण जो दावो केल्लो तो सारको ना हे व्हॉट्सॲपा वेल्या कांय मेसेजी पळोवन दिसता. तशेंच ऑफिशियल इव्हेंट जातकीच ज्या सुवातेर प्रकरण घडला तो घडचे पयलीं गोंयांत रावपाचो प्लान आशिल्लो म्हणूनय स्पश्ट जाता. बलात्काराक लागून आपूण ट्रॉमात आसा म्हूण कागाळ करपी चलयेन जो स्टेटमेंट दिला त्या स्टेटमेंटांत आनी चलयेच्या आवयन दिल्ले कागाळीत कांयच सारकेपण दिसना. तशेंच कागाळ करपी चलयेन वा तिचे आवयन तांचो गोंयांत रावपाचो प्लान बदलिल्लो दिसना. कागाळ करपी चलयेन विरोधाभास दिसपी खुबशे स्टेटमेंट केल्यात. निष्पक्ष तपास जावप हो जाचेर आरोप आसा ताचो अधिकार, पूण तपास अधिकाऱ्यांनी तपास करतना खुबशा गजालींचेर दुर्लक्ष केला. तांचेर लक्षूच दिवंक ना आनी आपल्याक जाय त्यो गजाली घुसडल्यात. तपास अधिकाऱ्यांनी कितल्याशाच म्हत्वाच्या गजालींचो तपासूच करूंक ना. तपास अधिकाऱ्यांकडच्यान म्हत्वाचे पुरावेच खराब जाल्यात. हॉटेलाच्या 7व्या ब्लॉकाच्या पयल्या माळ्यार लिफ्टी कडची CCTV फुटेजूच ना. ती फुटेज मेळिल्ली जाल्यार जाचेर आरोप आसा तो खरोच आरोपी काय निर्दोष ते स्पश्ट जातले आशिल्ले. कागाळ करपी चलयेचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड पळयल्यार ते चली खरें सांगता काय ना हे विशीं दुबाव येवपा सारक्यो गजाली आसात. कागाळ करपी पुलीस अधिकारी सुनीता सावंत आशिल्ल्यान ती हे केसीत तपास अधिकारी जावंक शकना. तशेंच तिणें तपास करपाक दुसऱ्या अधिकाऱ्याक सांगचो म्हूण वेल्या अधिकाऱ्यांकडेन प्रस्तावूय दिवंक ना. CCTV फुटेज हे वटेन ते वटेन करपाचोय प्रकार जाला आसूंये तशी शक्यताय न्हयकारूं नज. ब्लॉक नंबर 7ची लिफ्ट कशी चलता ती मदीं थारोवंक येता काय ना तपास अधिकाऱ्यांनी हे विशीं तपासूच करूंक ना. लिफ्टीचो बटन दाबून दार बंद केल्ले म्हूण कागाळ करपी चलयेन सांगला. लिफ्टीत खरेंच अशें फीचर आसा काय ना तेवूय तपास अधिकाऱ्यांनी तपासूंक ना. लिफ्टीत इनकम फोन आसा काय ना, इमर्जन्सी वेळार वापरपाक स्टॉप बटन आसा काय ना तेवूय तपास अधिकाऱ्यांनी तपासूंक ना. मेळ्ळ्या ती CCTV फुटेज पळयल्यार ग्रावंड फ्लोरार लिफ्टीचें दार 2 फावट उगडलां म्हूण स्पश्ट दिसता. जाल्यार चलयेन कागाळीत लिफ्टीचें दारूच उक्तें जावंक ना म्हूण दावो केल्लो. CCTV फुटेजीचे पुरावे आनी चलयेच्या स्टेटमेंटांत फरक आसा म्हूण तपास अधिकारी मान्य करता. मात ताचेर तांणी सप्लिमेंटरी स्टेटमेंटूय घेतिल्लो ना. CCTV फुटेज आनी चलयेच्या स्टेटमेंटांत विरोधाभास आसा. ताचेर तपास अधिकाऱ्यांनी चलयेक परते प्रश्नूय केल्ले ना. कागाळ करपी चलयेक केल्ले ईमेल तपासूंक तपास अधिकाऱ्यांनी तेहलकाचो सर्व्हर अटॅच करपाचो यत्नच करूंक ना. तशेंच tehelka.com वेल्यान कितें पुरावे कोणूय विटनेस मेळटा जाल्यार तेवूय पळोवंक ना. तपासात आशिल्ल्या दोशांक लागून आरोपीक सोडूंक शकना असो दावो केला. तेन्ना जे पुरावे आसात तांकां स्वतंत्रपणान पळोवचे पडटले. मेळिल्ले पुरावे रिकॉर्ड्स पळयत जाल्यार जाचेर आरोप आसा ताका संशयाचो लाव दिवचो पडटलो. कागाळ करपी चलयेच्या आरोपांक बळगे मेळपा सारके आनी कसलेच पुरावे गजाली ना. हे केसीत जाचेर आरोप दवरला तो दोशी आसा म्हूण सिद्ध करपाक कसलेच ठोस पुरावे ना. सगळ्यो गजाली फक्त दुबाव आसा अशेंच दाखोवपी. ट्रायल कोर्टान तरुण तेजपालाक निर्दोष सोडला ही गजाल गोंय सरकाराक मानवल्ली ना. सरकारान ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्याक हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या. ब्रेस्तार 27 मायाक हायकोर्टात ताचेर सगळ्यांत पयलीं सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.